दिवसांनी व्हिडिओ केलेलो कुचेली साईबाबाच्या देवळाच्या कुशीक जी गार्बेज जे नाला हा पळय तितूनच्यान काडपाचें म्हणून नगरपालिकेन ते काडले आनी हांगा दवरलेले आहा ते तांकां हांवें सांगलेलें कितें बाबा ती गार्बेज हा पळय ती भरून व्हरपाची कित्याक लागून परत त्या नाल्यान वचून आमचे फुडें तार आनी झर आसा ती पिड्ड्यार जातली म्हणून अजून मेरेन हांव 4 फावटी म्हापसा नगरपालिकेन वचून येयलो तो इंजिनियर कितें सांगता ताका फोन लायता सांगता म्हणटा कोणाक सुपरवायझराक अजून मेरेन ते काय करूंक ना अर्ध्यातली अर्दी जी घाण काडलेली गार्बेज काडलेली ती सगळी व्हांवून परत नाल्यांतून तारीन गेली तशीच झर आहा झरीन वयता ती आनी झर आमची न्हू इतकी सुंदर आसा की आमची झर पिड्ड्यार जाल्लेलीच आसा ती ऑलरेडी आनी हे पळय हे नगरपालिकेचें काम इतके बुरशें आसा की हे काडून हांगाच दवरला हांव एमीक मेळ्ळो म्हापसा म्युनिसिपालिटी इंजिनियर आहा पळय ताका मेळ्ळो आनी सर म्हटले अशें अशें आहा म्हणून सांगलें 3 फावटी वचून येयला हांव तो सुपरवायझराचे सांगता कोण आहा तो मागीर कोण ती सिमरन म्हणून चेडूं आहा ते मातशें ताका फॉलोअप कर म्हणून सांगलें ताका हांवें वॉट्सॅप केलो तिणेन अजून मेरेन तो वॉट्सॅप पळोवंक ना काय ना आनी आतां हांगा सुपरवायझर कसले आहा कोण स्विपर आहा पळय ते हांगा सुपरवायझर आहा आमी अंडर ITAच्या डॉक्युमेंटान मागलेले की आमकां कोण कोण सुपरवायझर आनी कोण कोण लेबर आहा पळय ते दिवपाचें म्हणून तो सुपरवायझर कोण आहा पळय तो सुपरवायझर न्हू तो लेबराक तेंच्यांनी सुपरवायझर म्हणून हांगा दवरलेले आहा ते आमकां काय प्रॉब्लेम ना तुमी जाय ते करात आमकां काय पडलेले ना ते मात कितें सुपरवायझर तो सुपरवायझर आसता शिकलेलो ते सुपरवायझर हांगा दवरूंक जाय आसलेले ते सुपरवायझर हांगा ना कितके म्युनिसिपालिटीचे सुपरवायझर काय बरें काम करपी वॉर्ड क्लीन दवरपी आतां कोण तरी तो लेबर आहा पळय तो सुपरवायझर म्हणून दवरला म्हापसा नगरपालिकेक ही लज आनी शेम कित्याक लागून तो चीफ ऑफिसर आहा तो सामको वागना तो कोण चंद्रकांत शेटकर तेज्या कडेन कांयच कामां जायना तो पार्ट टायम हाडून दवरला म्हापसा नगरपालिकेक आमी कितके फावटी तरी सांगले सर मातशें हेजेर लक्ष घाल तेजेर लक्ष घाल ते अजून मेरेन काय ना हे सगळे वचून नाल्यान वचून आमची तार आनी झर पिड्ड्यार जातली आमी कितके व्हिडिओ काडले कितके सांगपाचे व्हिडिओ काडून काडून आमकां येयलो वाज तरी पूण म्हापसा नगरपालिकेक लज ना आनी ते सुपरवायझर म्हणून आहा पळय लेबर म्हणून आहा ते सुपरवायझर दवरूं नाका ते कलेक्शन एजंट आहात ते खरे सुपरवायझर आहा काम करपी आहा पळय ते दवरात आनी वॉर्ड आहा पळय तो क्लीन करात हे परत हांगाच्या नाल्यांतून व्हांवून झरीन वयतले परत झर आमची पिड्ड्यार जातली कितके सांगपाचें आनी लोकांकूय हांव अपील करता की प्लीज तुमच्या पांया पडटा की कचरो असो रस्त्याचेर उडो नाकात ते हेल्थाक आमच्या मार बसतले आमकांय आनी तुमकांय कित्याक लागून कचरो ह्यो हेल्थाक बरो न्हू कळ्ळें तुमकां तेज्या खातीर हांव तुमचे कडेन लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता कचरो गार्बेज ही खंय बी उडयपाची ना कित्याक लागून हाडटात लोक आनी लोकांची मिस्टेक आहा की काडून ते हितून नालान उडयतात ते नालांसून मागीर ते व्हांवून ते झरीन वयता तारी पिड्ड्यार जाता आमच्या कडेन आतां उदकाचें शॉर्टेज आहा पळय कित्याक लागून उदीक आतां शॉर्टेज आहा ती झर आहा झरीन सुद्दां झरीतलें उदीक ते झरो फुटलेलो आहा थंय पिवपाचें आहा तें उदीक ते पासून आमी पिवूं शकता तेज्या खातीर झरी बांयो हे सदांच आमचे क्लीन दवरूंक आमचो शंकर फौजी एक्टिविस्ट सदांच सांगता हे आमचे देवान दिल्लेले निसर्गाचे आहा ते दवरूंक जाय कित्याक लागून उदकाची जर शॉर्टेज जाले जाल्यार तितूनचें तरी उदीक पिवंक मेळटा आनी म्हापसा नगरपालिका एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन मागता सर तूं जर हो व्हिडिओ पळयताय न्हू जाल्यार तो चीफ ऑफिसर आहा पळय तो आमकां नाका एक बरोसो परमनंट एक चीफ ऑफिसर दी आमकां आनी ही म्हापशाची कामां ही बरी जातली चीफ ऑफिसर हांगा म्हापशा येवंकूच पळयना त्या दिसा आमकां काफे तातून एक बरोसो ऑफिसर मेळ्ळो पयलींचो चीफ ऑफिसर तो सर म्हटलें म्हापशा यो ना पांया पडटा म्हणटा म्हापशा म्हटल्यार कित्याक लागून म्हापशा करप्शन एक मेन आनी हे पळय हे कामचोरी काम कोण करिना ते नगरपालिका करिनात आनी ते सुपरवायझर बी आहात न्हू ते बरे कायद्याचे सुपरवायझर घालात ते गांव भोंवता तसले सुपरवायझर न्हू हे केन्ना भरूंक जाय आसलेले ते भरूंक ना हांव मागता नगरपालिके कडेन मागना एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन मागता सर तुमी जर ह्यो व्हिडिओ पळयतात न्हू हे कचरो ह्यो काडून व्हरपाचो म्हणून नगरपालिके कडेन मागता कित्याक लागून आमच्या जिवा कडेन घातकी तुमकां फुडें झरूय दाखयता की खंयच्या झरीन येता आनी झर आमची कित्याक लागून पिड्ड्यार जाता ती तेय दाखयता तुमकां
कळ्ळें न्हू. तेच्या खातीर हो कचरो भरून व्हरूंक जाय आनी 15 दिसान जर 8 दिसान 8 दिसा भितर जर मुन्सिपाल्टीन भरून व्हरूंक ना न्हू हो हांव म्हाज्या खर्चान एक गाडी घेतलो आनी ह्यो भरून हांव व्हरतलो आनी खंय नगरपालिकेचे ह्या पळय आमचे गार्बेज प्लांट थंय व्हरून डंप करपाक लायतलो तो. थँक्यू. दाखयलें की नगरपालिकेन नाल्याचो कचरो काडून नाल्यातलो तो सायटीक दवरलेलो आनी आतां ही आमची घर तुम्ही पळोवंक शकता ही घर तोच कचरो व्हांवून हांगा येयला ह्या झरीन आनी ही आमची झर खूब वर्सांची पोर्तुगाल टायमाची झर ती आनी भुरगे न्हातात तितून येवन पावसान न्हातात आनी पिवपाचें उदीक सुद्दां नाता थंय सायडीक कपडे हुमळटात. तेच नगरपालिकेन कचरो दवरलेलो आसा पळय तोच कचरो ह्या हितून येता झरीन येता आनी आमची झर पिड्ड्यार जाता. म्हणून म्हापसा नगर पालिका म्युन्सिपल इंजिनियराक हांवें सांगलेलें तो कचरो काड आनी व्हर म्हणून तेंच्यांनी आजून मेरेन हें करूंक ना. 3 फावटी हांव स्पेशली वचून येयलो थंय आनी सांगलें की म्हटलें आमची झर पिड्ड्यार जातली सर म्हटलें मातशें काड न्हू. ते आजून मेरेन ना. लेबर आहात पळय ते सुपरवायझर म्हणून दवरलात पळय कशी कामां जातली. ते गांवभर भोंवतात ते लेबर ते सुपरवायझर म्हणून दवरतकूच ती कामां जावचीच ना तुमचे कडेन. म्हणून म्हणटा कोण बरो सुपरवायझर आहा पळय तो दवरात आनी म्हापसा नगर पालिकेचो जो चीफ ऑफिसर आहा पळय एडमिनिस्ट्रेटर जर पळयता न्हू पणजेंतले जाल्यार सर आमकां परमनंट चीफ ऑफिसर जाय आनी असलो चीफ ऑफिसर नाका म्हणून मागता. तुमकां दाखयतात ना घर आमची न्हावपाची घर थंय तुमी गार्बेज पळोवंक शकता. गार्बेज पळयात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.